मोहिमेवरून चालल्या आमच्या पावा विनोत्यांक तुजी मोजत पावोय साक्षी दिवंक जेजूक पावार पोसरूंक उर्बेन बोर आमकां जागोय तुजे वाजा आमच्या बाबा तुजे पासत आर्गां मोहिमा बापाक जेजूक पवित्र आत्म्या आर्गां मोहिमा सासना मार्कूचें शुभ वर्तमान. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान कापेर्नावांत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकवटलो की दारा भायर पर्यान तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो उपदेश दिता आसतना 4 जाण आर जाल्ल्या एका मनशाक उखलून ताचे सोरशीं घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जायनासलें देखून जेजू आसल्या त्या जाग्या वयलो पाटोस तांणी उक्तो केलो आनी अशी वाट करून आड पडलेल्या आरकारा सयत ताचे हातून देंवयलें. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजी पातकां बोगसोलीं. तेन्ना थंय बसून आसलोले कांय धर्मशास्त्री आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां बोगसूंक जातात? ते ताचे भितर अशें चिंतात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेच वळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, असली चिंतना तुमच्या मनांत कित्याक घोलयतात तुमी? ह्या दोनांतल्या खंयच्या आरकाराक म्हणूंक अदीक सोंपें, तुजी पातकां बोगसोलीं अशें म्हणूंक, वो तुजे हातून उखल आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसोवची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुज्या हातून उखल आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपल्या हातून उखलून सगल्या उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी देवाक वाखाणून म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. देवाचें उतर हें.